विदिन 7 days we'll clear this. This is my word. हां जे काम जाऊ ना ते आज सध्या जातले आणि हांकां आमी नोटीस धाडली. दिस इज नॉट आवर वेस्ट. दिस इज फ्रॉम द HDP market and this is not tolerated. So I want to send a strong signal that nonsense will not be tolerated henceforth. This is a सारखं eyesore. Very surprising. पण आयच्यान ते काम चालू जातले आणि 7 दिसां भितर एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड. आता बेलिंग कंटिन्यू जातलें. वेली स्टार्ट जालें. पावसा लागून कारण आहली. आय विल नॉट टेल यू. बिल्सां एका लावन पेंडींग आहलें. आतां सद्या तरी हांवें सारको स्ट्रॉंग आतां ताबो आतां गेला आणि आय विल लूक इन ईच एंड एवरी डिटेल. दोन्ही मशीनां चालू जाली. हय आणि शेड ते हांव चोयता. शेडी बट इट विल डन. म्हटल्यार बेलिंग हे पावसा खातीर जे पेंडींग उरिल्ले जाणा ते कॉन्ट्रॅक्टराक ऑर्डर दिवन सुद्दां तेणी शेड बांदूंक नाशिल्ली. त्या कारणां खातीर आतां उरला आयच्यान स्टार्ट जाला बेलिंग आणि आमी आतां CO आनी इंजिनियरांनी इन्स्पेक्शन केलां. COनी तांकां ऑर्डर दिल्या की 7 दिसां भितर क्लियर जावपाक जाय म्हणून. दुसरें म्हटल्यार हो जो वेस्ट आसा हो STPDंतल्यान येता. तांकां आमी लेटरूय केला की हांगा तेंच्यांनी उडोवपाचें न्हू म्हणून. वेट वेस्ट आसा सगळं. त्या कारणां खातीर गोरवां बी सगळे नाक्के घाण करून दवरता. सो तो COन आतां परत इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या आनी एक सामकें लेटर तांकां धाडचें आनी हें उडोवपाक सगळें बंद करचें म्हणून.